सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. देशाच्या शेतकी सहकारी मळाक घटमूट करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आयज नवी दिल्लीत भारत मंडपमात देशाच्या सहकारी मळार वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायले आनी बुन्याद घाली. संवसारांतलो खाद्यान्न साठ्याचो सगळ्यांत मोठो भांडार प्रकल्प प्रधानमंत्र्यांनी चालीक लायलो. 11 राज्यांनी 11 मुळावी शेतकी सहकारी पतसंस्थांनी हो प्रकल्प चालीक लायला. खेरीज 18,000 मुळाव्या सहकारी पतसंस्थांनी संगणकीकरण चालीक लागला. शेतकी मळार 500 मुळाव्या शेतकी पतसंस्थांक शेतकी म्हालाचे गुदांव आनी हेर मुळाव्यो सुविधा उबारपा खातीर सरकारान हातात घेतिल्ल्या खासा प्रकल्पाचीय प्रधानमंत्र्यांनी बुन्याद घाली. ह्या सुविधांक लागून खाद्यान्न पुरवण साखळी घटमूट जातली. अर्थवेवस्थेक बळगें मेळटलें. सहकारा वरवीं समृद्धी जातली. भांडार येवजण शेतकी सहकार मळार मोठो बदल हाडटली. देशाच्या खाची कोनशांनी फुडल्या 5 वर्सांत शेतकी वेअर हावजाचे जाळे विस्तारतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. विकसीत भारता खातीर सहकार संस्थांचें मोठें योगदान आसतलें. फुडल्या 5 वर्सांत 2 लाख सहकार संस्था सुरू करपाची मोख सरकारान दवरल्या. शेतकी सहकारी पतसंस्थांनी नवे तंत्रज्ञानाचो वापर करून नव्या भुमिके खातीर सिद्ध जावचे असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो. इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे. उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर जब उनको ठीक लगे कि हाँ अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगडात विकसित भारत विकसित छत्तीसगड कार्यावळीक व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान मार्गदर्शन केले. उर्जा सुरक्षेच्या मळार 34,000 कोटी रुपया खर्चाचे प्रकल्प प्रधानमंत्री चालीक लायले आनी बुन्याद घाली. तातूंत महामार्ग आनी रेल्वे मार्ग विस्तार, कोळसो येरादारी, वीज पुरवण आनी सौर उर्जा निर्मितीच्या मळावेल्या प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. छत्तीसगडाच्या रायगडात प्रधानमंत्री राष्ट्रीय औष्णिक उर्जा महामंडळ म्हटल्यार एनटीपीसीच्या 1600 मेगावॅट लारा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशनाच्या पहिल्या पावण्याचे प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्राक लोकार्पण केले आणि दुसऱ्या पावण्याची बुन्याद घाली. ही कार्यावळ व्हिडिओ परिषदेवरवीं जाली. औष्णिक उर्जा प्रकल्पाच्या ह्या पहिल्या पावण्याचेर सुमार 15,000 कोटी रुपया खर्च जाला, जाल्यार दुसऱ्या पावण्याचेर 15,530 कोटी रुपया खर्च जातलो. या प्रकल्पात तयार जावपी 50% वीज छत्तीसगडात वापरतले, जाल्यार उरिल्ली 50% गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोय, दमण दीव, दादरा आनी नगर हवेलीक पुरवण जातली. ह्या राज्यांनी वीज पुरवणेत सुदार जातलो. प्रधानमंत्र्यांनी उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केली. गरिबांक लुटिल्ल्याचो पयसो परत हाडपाचें उतर आनी गॅरंटी आपणे दिल्ली ते प्रमाण आयज भ्रष्टाचाराच्या काळ्या पयशा आड कारवाय सुरू जाल्या अशें प्रधानमंत्री उलयले. कि पूरी दुनिया में हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा होगा. ये गारंटी पूरी करने के लिए मैंने अपने आप को खपा दिया. 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार गरीबों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी. काँग्रेस पक्षाक परिवारवाद, भ्रष्टाचार आनी तुष्टीकरण हे सोडून आनी कांयच जमना. फकत आपल्या परिवारा खातीर वावुरपी काँग्रेस तुमच्या आमच्या परिवाराचो विचार करूंक शकना अशी टिका प्रधानमंत्र्यांनी केली. 29 लाख करोड़ रुपए रास्ते में ही कहीं न कहीं कोई बिचौलिया चबा जाता. बीजेपी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत भी युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिए 28 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है. अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसके बिचौलिए भी इसमें से 24 लाख करोड़ मार लेते.
बीजेपी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर किए। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी 2.25 लाख करोड़ तो अपने घर ले जाती, किसान को पहुंचते ही नहीं। गोयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभेचे वेंचणुकेक राजकीय आरक्षण मेळचे म्हूण मागणी घेवन गोयचे शिष्टमंडळ मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे फुडारपणान काल सांजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां मेळ्ळे। येता ते वर्स 2027तले विधानसभा वेंचणुकेत अनुसूचित जमातीक 4 सुवाती मेळच्यो म्हणून केंद्रीय पावण्यार यत्न चल्ल्यात, मात ते खातीर आदी मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची नेमणूक जावंक जाय। ही प्रक्रिया तडीक लायतले जाल्यार आरक्षणाविशीं बारीकसाणेन आदी सुटाव्यो जावंक जाय। ते नदरेन गृहमंत्री अमित शाह हांचे बरोबर शिष्टमंडळाचें उलोवप जालां। ह्या प्रश्नाचेर संवेदनशीलता दाखोवन गृहमंत्र्यांनी प्रश्नाची तड लावपाचें उतर दिलां, अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं दिल्या। वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू जावचे आदी अनुसूचित जमाती विशीं पुनर्रचणूक आयोगाची नेमणूक करपाची प्रक्रिया पुराय जातली, अशें उतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी गोंयच्या शिष्टमंडळाक दिल्या, अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। गोंय शेतकी महोत्सव 2024 सांखळी रवींद्र भवनात आयज सुरू जालो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं महोत्सवाचें उक्तावण जालें। उक्तावण सुवाळ्याक शेतकी मंत्री रवी नायक, मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, थळावी नगराध्यक्ष आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। 2 दीस महोत्सव चलतलो। तातूंत शेतकारां खातीर मार्गदर्शन करपी वेगवेगळी सत्रां आनी तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिकां आसतलीं। शेतकारांची संख्या वाड, उत्पादनाचें ब्रँडिंग, मोवाचें मूस पाळप, अळम्यांचें उत्पादन, कलमां, बियाणी तयार करप, किचन गार्डन अशी प्रात्यक्षिकां आनी प्रदर्शनाचो आस्पाव आसा। सरकार शेतकारां खातीर रोखडेच नवें शेतकी धोरण जाहीर करतलो। ह्या धोरणाचो शेतकारांक फुडाराक मोठो आदार जातलो, अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। त्या 200 जणांक सोलार पंप फ्री ऑफ कॉस्ट फुडल्या 8 ते 10 दिसाच्या भितर कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं तांकां तेंची सँक्शन लेटर मेळत तो सोलार पंप, म्हणजे तुमकां सोलार पंप विकतूय घेवपाची गरज ना आनी तुमकां ताच्या खातीर इलेक्ट्रिसिटी बिलूय फारीक करपाची गरज ना। जशें आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान सांगलें, तुमी फक्त शेत लावपाची तयारी दवरात आनी तुमकां कितें तेंको जायो हो आमच्या झेडीओ ऑफिसाक सांगात, तो तेंको तुमकां दिवपाची तयारी ताजी आसा, आमच्या डिपार्टमेंटाची आसा। केंद्र सरकारान नुस्तेमारांच्या मरणाचेर घराब्यांक लुकसाण भरपाय 1 लाख रुपया वेल्यान वाढोवन 5 लाख रुपया केल्या। केंद्रीय नुस्तेमारी, जनावर सांबाळ आनी दूध उत्पादन वेवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला हांणी ही माहिती दिल्या। ते कोलकातात 13व्या भारतीय नुस्तेमारी आनी एक्वाकल्चर फोरमाच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयताले। किसान क्रेडीट कार्ड सेवा सरकार सुरू करतलो, अशें मंत्री रुपाला हांणी सांगलें। येता त्या लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस आनी आम आदमी पक्षाचे दिल्ली आनी गोंयांतल्यो सुवातो वांटप जाला। गोंयांत लोकसभेच्यो दोनूय सुवातो काँग्रेस पक्ष लढयतलो हें निश्चित जालां। काँग्रेसीचे खासदार मुकुल वासनीक हांणी नवी दिल्लींत खबराकारांचे परिशदेंत ही घोशणा केली। दक्षिण गोंयच्या सुवातांचेर गोंयच्या आम आदमी पक्षाचे आमदार वेन्झी विएगश हांणी दावो केल्लो। गोंयांत काँग्रेसीचे प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर आनी आम आदमी पक्षाचे फुडारी अमित पालेकर हांणी एकठांय खबराकारां मुखार ही घोशणा केल्ली। भाजपा आड हेर विरोधी पक्षांनी हे युतीक तेंको दिवचो असो उलो काँग्रेस आनी आपाच्या फुडाऱ्यांनी मारला। His knowledge is immense. He's a good legislator, and I think young legislator. Why not? Why not URI? I mean, it is for ultimately Congress party to decide as to who will be the candidate. Our opinions will matter because we are part of India Alliance bloc. But my vote will surely go for URI if he is going to be a candidate. गोंयांत शिगमोत्सवाचे वेळापत्रक जाहीर जाला। राज्य पर्यटन खातें तालुको पावण्यार शिगमोत्सव घडोवन हाडटा। 26 मार्चा सावन शिगमो सुरू जातलो। 26 मार्चाक फोंड्यां, 27 मार्चाक कळंगुटे, 28 मार्च सांखळे आनी दिवचल, 29 मार्च वाळपय, 30 मार्च पणजे, 31 मार्चाक पर्वरी, 1 एप्रील पेडणे,
काणकोण 2 एप्रिल, 3 एप्रिलाक वास्को, 4 एप्रिलाक मडगांव, 7 एप्रिलाक म्हापशा आणि सांग्यार जाल्यार 8 एप्रिलाक कुंकळे शिगमोत्सव जातलो. राज्य पर्यटन खात्यान ही शिगमोत्सवाची कार्यावळ जाहीर केल्या. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. आणि इतलें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. Thank you.